वेंचणुकेक वेळ आसा। जे लोक जनते खातीर खरेंच काम करतात तांकां योग्य वेळार पक्षाची तिकेट मेळटा। कांय उमेदवार तिकेट मेळपा खातीर रडटा तें आपणें पळयलां, अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार सांगता। तांचें काम म्हत्वाचें आसा, फकत तिकेट मागप बरोबर न्हय, पयलीं आपलें डेडिकेशन दाखोवपाक जाय। काम पळोवन उपरांत वेंचणूक कोण लडयतलो ताचो निर्णय पक्ष घेता, अशें आमदार जीत आरोलकारान सांगलें। आयकात। इलेक्शनाक टायम सध्या काम करपाक जाय, काम करया। पळय म्हाजे विचार इतले आहा की जर जो मनीस काम करता आनी आपल्या लोकांक पावता आनी लोकां मदीं रावता त्या मनशाक योग्य वेळार तिकीट मेळटा। सो कितें तिकीट, खंयची तिकीट म्हणजे हांव खूब फावटी पळयता काही जे इच्छूक उमेदवार आहा ते तिकीटीक रडटात, तिकीट जाय। पण म्हाका दिसता जेन्ना तुजें कार्य पळोवप आनी तुका पक्षान तिकीट दिवप हे इम्पॉर्टंट आसता, तेन्ना तेका व्हॅल्यू आसता। फक्त वचोन जर आमी हात फुडें केले आनी आपणाक तिकीट दी ते म्हाका पटना। तूं तुजें काम दाखय, तूं सक्षम आहा म्हणून दाखय, तूं तुज्या लोकां वांगडा तूं तांकां न्याय दिवंक शकता हे दाखय, तेन्ना खंयचो तरी पक्षाचे श्रेष्ठ लोक असतात ते खंय तरी डिसिजन घेतात, ना ह्यो योग्य कॅन्डिडेट आमच्या पक्षाक आहा म्हणून। हे जेन्ना करतले तेन्ना म्हाका दिसता जनतेकूय न्याय मेळटलो आनी त्या पक्षाकूय न्याय मेळटलो। सो ह्या विचाराचें म्हाजें मत।